PWDच्या जमीन संपादन खात्यान आयज आल्तीन बोरी थळाव्यांचे नव्या पुलाक लागून बसका आपयल्ली, पूण ही बसका 14वेर फुडें धुकल्ली. ताळो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हातूंत फितूर आसा. एकूच घर वयतले म्हणपी सुभाषान अजून प्लॅन पळोवंक ना. आमकां हांगासून भायर काडपाचो यत्न चल्ला. कोळशाची येरादारी आनी जेटीचेर माल व्हरपा खातीर हो पूल बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला. आमची घरां आनी सुवातो कुशीक दवरात आनी दुसऱ्या खंयच्या वाटेंतल्यान हो पूल बांदात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिसता की हो डबल इंजीन सरकार आसा पळय होच आमकां काबार करपाक उठला. कित्याक हे जे आसा पळय हांकां सगळे सेंटराच्यान चलता, हे गोंयान कांय चलना. आनी हांकां प्रमोद सावंताक जो CM आसा ताका सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लो सुद्दां हें जावपा ना, हें आमकां दिसून येयल्लें आसा. कित्याक हें जाता तें सगळें टोटल कोळशाक लागून. कित्याक एक RTI थ्रू एक डॉक्युमेंटूय मेळ्ळेलो आसा. तो डॉक्युमेंट म्हणटा की बाबा शॉर्टेस्ट डिस्टन्स टू MPT पोर्ट जो एलायमेंट आतां यूज करता तो, म्हणजे हेजे वयल्यान आमकां दिसून येता हें फक्त कोळशाक लागून जाता. आमचो गांव काबार करपाक सोदता. आनी तश्योच सगळ्यो जेटी येतल्यो हेंय बी दिसून येयल्लें आसा आमकां. सगळे RTI थ्रू आमकां सगळें दिसून येयल्लें आसा. आमी आतां गांवचे लोक इतले त्रासान आसा की बाबा जितले जे पयलींचे गव्हर्मेंट आशिल्ले तेणीय हें केल्लें आसा. म्हणजे आतां वचपाचें कोणा कडेन हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक लागून गव्हर्मेंट आयकपाक रेडी ना. तसोच जो आतां कोण आमचो हियरींग घेवपाक रावलेलो तो वन सायडेड उलयता. तो म्हणटा जो एलायमेंट आसा तो सारको आसा, तुमी कित्याक आडयता, हो आमकां क्वेश्चन करता. तर हे खंय तरी बाबा आमकां हे गोंयकारांनी समजपाक जाय. आमी सगळे वाटेच्यान हे तुकडा करून आमकां काबार करीत आसा. प्रत्येक जाग्यार हे असले प्रोजेक्ट हाडून आमकां काबार करीत आसा. आनी थोडे लोक आसा पळय ते म्हणटा की बाबा सेंटर गव्हर्मेंटाचो रस्तो जातलोच. कसो जातलो गांवच्या लोकांक काबार करून? तुमकां जाय लोक नाकाच, फक्त इलेक्शनाकच लोक जाय, तेज्या नंतर लोक नाकाच. तुमी सामकेच काबार करपाक सोदता. आमी आतां शिरोड्या गेली 2-3 फावटी आनी शिरोड्या आमकां अशें सांगलें की एकूच घर वयता, कोणाक कांय वचना म्हूण सांगलें. आनी आतां आमकां हांगसर नोटीस येयल्ली, आमी पणजे येयले आल्ती, जाल्यार आमकां हांगा आतां येयल्यार आमकां आनी फुडें डेट दिता आमकां. म्हणजे आमकां हें आतां फुडें फाटीं हें कितें घुसोवपाचें म्हण आमकां कांयच कळना. तेन्ना हें कितेंच आमकां सुचना. कितें म्हाजें घर आसा, म्हाज्या घरांत सामकें हेका वयता म्हूण सांगलां, पूण म्हाका म्हणटा कांय वचना म्हणटा. प्लॅन पळयला, हें प्लॅनाचेर सगळें आसा, तेका सारकें तेंकोन येयल्लें आसता. आनी आमी लोनां काडून कितें करून घरां काडल्या. गव्हर्मेंटाचें आनी हेजें कांय ना, मंत्र्यांचेंय आमकां कोणालें हेल्प ना. आनी आमी आतां बरी ना, हें आयकोनूच बरी ना. आमी आयज पणजे ऑफिसांत येयलेले, आमकां डेट दिल्ली, आज हियरींग आशिल्लें. आनी आज थंय येतकीर ते म्हणटा हियरींग ना. कित्याक लागून आमकां कांयच कळना. हें तेंगेलें सुभाषा फुड्यान 2-3 वरां गेले तर कांयच सांगना. एक घर वयता म्हणटा, येवन पळयता, इंजिनियराक घेवन येता 4 दिसांनी. 4 दीस जाले आनी 5 दिसांत येयला आतां, पूण तो कांयच येवना. पूण आमचें आतां गोंय काबारूच करता जाल्यार करा, तें कांय ना. ते घाटयाकच हाडून तर हांगसर दवरुपाचें आहा जाल्यार आमकां घाटयां इका आनी आमकां दवरूं नाका हांगा. मंत्र्याच्यान करूं जाता न्हू तें. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीर नार्वेकार.